गुड आफ्टरनून. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा. एकदम मस्त मजेत अशें म्हणना कित्याक की बायेन आयज म्हाजें सकाळच्यान बँड वाजयलें सारकें. आयज सकाळच्यान बायेन अशें हें केलां, इरिटेट अशें म्हणना बट सामकें वाज हाडून दवरलो बायेन म्हाका. म्हणल्यार अशें सकाळच्यान न्ही सकयल म्हणून रावत ना, खेळ बी ना, न्हिद बी ना, कांयच ना. धर 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 करून बेडार घालून तेजे फुडें बसलें जाल्यार बी धर म्हणटा. तेजे फुडें बेडार घातलें आनी ताका न्हिदयलें आनी ते सायडीन न्हिदलें जाल्यार बी तें धर म्हणटा. फकत आंगार धर म्हणटा आनी खांदार घालतकीर न्हिदता, सकयल दवरलें उठता. इतलें सकाळच्यान आयज तेणें म्हाका केलें जाणा. खरें सांगपाक म्हटल्यार न्ही आतां टायम जो आसा पळय तो 2 जालीं, 5 मिनटां आसा 2. आनी हांवें घरांतलीं काम जें आसा पळय न्हू तें कांयच म्हणजे कांयच केलें ना. किद्देंच काम जें आसा पळय न्हू तें हांवें केलें ना आजून म्हणल्यार. सकाळीं ब्रेकफास्ट, घरांतलें झाडू बिडू मारप तें सगळें केल्लें. मागीर हो गेलो 9:30 सुमार. तेच्या नंतर म्हणून बायेन म्हाका कुस्कूट करपाक दिलें ना. आतां 2 जावपाक येयल्लीं ना. हांवें आजून तेचे कपडे धुवल्या. तेजे कपडे म्हणटा आमी हातीन धुता न्ही ते बी धुवना. मशिनाक कपडे सुद्दां म्हाका ताणें घालपाक दिलें ना. रांदलें ना हांवें आजून शीताक आदन सुद्दां करूं ना. म्हळ्यार शीत करपाक लागून आदन सुद्दां करून दवरूं ना. कांयच म्हणजे कांयच केलें ना. 2 जालीं. कशेंच सकयल रावना. किद्देंच म्हाका करपा दिना. जस्ट ताका फीड घालता आनी घेवन भोंवता, फीड घालता घेवन भोंवता, इतलेंच करता. आजून हो येयलो ना न्ही सो ताका बीन आयज न्हाणूं ना. आतां तो येतकीर न्हाणोवपाक जाय. जस्ट ताका पुसून हांवें चेंज बी केलां. गर्मेन बी इरिटेट जाता दिसता म्हणून जाल्यार बीन तें चेडूं सकयल कशेंच रावना. हें पळय आतां हांगासर घातलां ताका हांवें हाडून सकयल. कित्याक म्हणून खबर ना, सकाळचें रावत ना सकयल. अशें बी ना की रडत आसा जावं कितें त्रास तशें बी ना, रडना बीन. फकत सकयल दवरलें न्ही जाल्यारूच रडटा. धरून रावलें की ना बरें हांसून दाखयता, आंगार अशें घेवन बसलें आंगार खेळटा, सगळें करता पूण सकयल रावना, धरूच म्हणटा. सो मागीर हांवें हाका फोन केल्लो. हांव म्हणपाक लागलो आसूं तूं रांदपा बिनपान वचनाका, आपुणूय पळय आपूण येता आसतना कितें पार्सल घेवन येता नाजाल्यार मागीर येवन मागीर आपूण ताका धरता, तूं रान अशें म्हणपाक लागलो. म्हणल्यार आसूं अशें म्हणून. मे बी तांकां अशें एक दिसा जाता न्ही की ना धरुनूच रावपा जाय, आंगाची ऊब जाय तशें बीन अशें म्हणून. हें पळय आतां रडटा फाटल्यान. सो कांयच म्हणजे कांयच करूं ना. सो जालें, परत जालें. 2 मिनटां मातशें उजी रावलें. नानी कितें जालो? सो चलो पळयता आतां हो केन्ना पावतलो आनी केन्ना सगळें रांदपाचें बिनपाचें करपाचें रडतच सारकें. कितें जालें? पळय हें पळय आतां इतली सगळी खेळणी आसा. त्या बरें पळय हांगासर आसा, रुमान आसा, इतली सगळी तरेकवार खेळणी दिली ताका हांवें. स्टील हें पळय अशेंच हात अशे वयर करता आनी पांय धडायता आपल्याक धर म्हणून. फकत आतां हांसता पळय. आतां कॅमेरा ऑन केला न्ही ताका लागून उग्गी आसा नाल्यार फकत हात वयर करता आनी पांय धडायता आनी रडटा धर 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 म्हणून. कितले वेळ म्हणून धरतलें. आतां न्ही ऑलमोस्ट 2:15 जावन गेलीं आनी हांवें न्ही हे चेडवाक अशें करून एका हातीर धरून घरांतलें सगळें काम केलां. सगळें इन सेन्स किचन क्लीन केलो, दाळ शिजोवपाक घातल्या, दाळ करपा खातीर. मागीर आदन केलें. आदन तापतकीर हेकाच हांवें धरून तांदूळ जे आसा पळय न्हू ते घातले. तांदूळ धुवन हेका धरून हेका न्ही अशें करून एका हातीन धरून हांवें तांदूळ जे आसा पळय ते धुवन घातल्या, दाळ शिजपाक घातली, सगळें केलें. आनी कितें म्हणून करतलें कांयच ऑप्शन ना न्ही. एक्चुली गॅसा कडेन हांव ताका घेवन वचना मोस्टली अशें करून, बट कांय ऑप्शन ना न्ही ताका लागून हें अशेंच करता म्हणून. कॅमेरा आनी पळयता मोबायलार. हांव धरना, हांव कशेंच धरना. आनी एक न्ही मेन म्हाका म्हटल्यार तुमचे कडेन उलोवपाक जाय. एक म्हणल्यार बरो असो हेजो टॉपिकाचेर न्ही म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय. तें बीन अशें चिंतलेलें हांवें की आयज तुमचे कडेन डिस्कस करतलें म्हणून आतां. बट आतां कशेंच पॉसिबल जायना. मागीर पळयता सगळीं घरांतलीं कामां बिमां जालीं की ना हो येतकीर मागीर सांजचें हेका मातशें न्हिदयता आनी हें न्हिदलें की ना मागीर तुमचे कडेन एक इम्पॉर्टंट टॉपिकाचेर न्ही म्हाका डिस्कशन करपाचें आसा. कित्याक ते टॉपिकाचेर म्हाका भरपूर कमेंट, भरपूर क्वेश्चन्स, भरपूर क्वेरीज आसा तुमकां. सो तेजेर म्हाका न्ही उलोवपाचें आसा. खूब गरजेचें अशें दिसता म्हाका त्या टॉपिकाचेर उलोवपाचें. म्हाजें जायना इतलें बेगीन. सो टायम न्ही 3:10 जालीं आनी हो पळय हो येयलो आतां. जस्ट जालें 15 मिनटां. 2:30 येयल्लो न्ही रे तूं? 2:30 सुमार येयला. येवन न्हालो परत आनी खेळटा. आतां पळय कशें खेळटा ते. इतलो टायम म्हाका सामकें हें केलें. आनी जेवण जें आसा पळय न्हू तें जालें म्हाजें.
पळयात हांगासर दाखयता पण शीत केलें उदक बायेक घेवन तशेंच हें केलें मागीर ताका मातशें दवरलें रडत रडत शीत वाळें तें रडटालें तशेंच आनी दाळ केल्या पळयात मस्काची सांगो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो घालून दाळ केल्या काल संडे मार्केटांतल्यान हांवें मस्का शांगो हाडलेल्यो सो हितून कोथमीर घालता आनी गॅस आसा पळय न्हू बंद करता म्हणटकीर जालें मागीर आनी हें हांगासर वांयगी जी आसा पळय न्हू ती भाजल्या सो ही भाजपाक घातल्या आनी म्हाजे कडेन न्ही हांगासर मस्काची भाजी आसा मस्का सांगाची सो तिवूय बीन आसा ती बीन आतां गरम करता हो ती खातलो आनी हांव हें खाता वांयगी खातलो लोणचें बीन आसा सो जेवपाचें करता हांव न्हांवना अजून शावर जो आसा पळय न्हू तो घेवपाक जाय वांयगी जी आसा पळय न्हू ती जाता म्हटल्यार आनी एक 5 मिनटां आसा आनी एकदां टर्न करपाक जाय तेदो म्हटल्यार बेगीन बेगीन शावर जो आसा पळय न्हू तो घेवन येता सो अशें करून न्हांवनासतना जेवपाक बिवपाक तेवूय बीन कळना खंय वयतलें जाल्यार बीन न्हांवनासतना वचपाक कळना असले खबऱ्यो आनी हे पळयात आयज कपडे न्ही हांवें भितरूच घातला भायर एक्चुली वत बी सगळें आसा स्टील हें जें आसा पळय न्हू कपडे हांवें भायर घालून हायकाक लागून की आमच्या हांगासर न्ही कोणागेर कितें तरी व्हरता चिरे माती अशें कितें तरी सो ते ट्रक येता वयता आनी धुल्ल जो आसा पळय तो खूब उडटा सकाळच्यान खूब पावटी मारले ट्रकांनी सो आजून तेंचे यो वच जें आसा पळय तें चालूच आसा आनी तेजे न्ही धुल्ल उडटा सगळें मागीर बायेच्या कपड्यार बसतलो न्ही अशें म्हणून हांवें भितरूच घातला मेन म्हटल्यार आयज लेट धुले कपडे आनी भितर घालपाक पडलें हें पळय बट हांवें ते ड्रायराक लावन ड्राय करून काडल्या माणे बी मातशे सुकल्यार पुरो ओके आसा आनी तशें माणे बीन बट वास येता आमी खूब टायम लागून सुकतकीर न्ही ताका लागून वारो बी बरो मारता हें पळय सो झमझमीत वारो मारता ओके सो चलो तूं मातशें तें परतीता मरे हो तें वांयगी मातशें परतीता आनी न्हांवून वयता ओके आमकां न्ही दनपारचें जेवता आनी करता म्हणल्यार जाली 5:30 जाली सगळें जेवता आयदनां धुता सगळें करता म्हणल्यार जालो टायम 4 जावन गेल्ली 4 समथींग जाल्ली मातसो रेस्ट बिस्ट करता म्हणल्यार टायम जालो हांव आनी पळय खंयचे लायटी पेटयता सो हांवें तुमकां सांगलें न्ही उदक की म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाचें आसा म्हणून म्हणल्यार एक टॉपिकाचेर अशें उलोवपाचें आसा म्हणून सो तेंच तुमचे कडेन आतां न्ही हांव डिस्कस करता म्हळ्यार डिस्कस इन सेन्स कितें जाणा उलोवपाचें म्हळ्यार म्हाका न्ही तुमचे मेरेन एक इन्फॉर्मेशन आनी तुमकां एक गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती सांगपाची आसा सो तीच इन अ शॉर्ट वे तुमकां सांगून घेता 1 मिनिटा मातसो मोबायल जो आसा पळय तो ट्रायपॉडाक लावन घेता हात दुखता मागीर असो करून चड वेळ उलयतकीर सो उलोवपाचें इन सेन्स कितें जाणा फाटले खूब तेंप जालो खूब तेंप इन सेन्स अशे खूब म्हयने जाले म्हाका न्ही एकूच हेजेर न्ही खूब कमेंट येतात ते म्हणल्यार बायेचो फेस जो आसा पळय न्हू तो रिवील करपाचो आतां तुमचे कडेन हांव फूल अशें व्हडलें कितें डिस्कशन करिना जावं तुमकां व्हडली स्टोरी जी आसा पळय ती घेवन बसना इन अ शॉर्ट वे जें आसा पळय न्हू तें तुमकां सांगता की कित्याक हांव बायेचे फेस जो आसा पळय तो रिवील करना तो आतां जायते म्हयने जे आसा पळय न्हू ते जाले की बायेचो फेस तूं केन्ना रिवील करतलें केन्ना दाखयतलो अशें करून खूब जाणां क्वेश्चन जो आसा पळय तो करता खूब जाणां बरे भशेन विचारतात खूब जाणां इन अ नेगेटीव वे विचारतात थोडे जाणां नेगेटीव वेन उलयतात की हांव कित्याक दाखयना तें तेंचें एग्जम्पशन की हांव कित्याक दाखयना अशें म्हणून ती जी एक्सप्लेनेशन दिता ऑर ती जी रिजन मेन्शन करता पळय न्हू म्हाज्या कमेंट बॉक्सान तें तेंचें इमॅजिनेशन ऑर ते तांकां अशें दिसता की हय ह्या रिजनाक लागून जें आसा पळय न्हू ते म्हाज्या बायेचो फेस जो आसा पळय तो रिवील करना अशें म्हणून बट ती जी कितें तरी चिंतता जें कितें ती इमॅजीन करता पळय न्हू तें रिजन मात्तूय ना म्हाज्या बायेचो फेस जो आसा पळय न्हू तो रिवील न करपाचें कारण आनीक तुमकां जर खबर आसतलें न्ही खूब जाणां हांवें बरोच एक अशें डिसेंबर ऑर जानेवारीक समथींग केन्ना तरी न्ही हेज्या बद्दल इन अ शॉर्ट वे सांगलें की तुमी म्हाका अशें कमेंट करता न्ही सो हांव म्हाज्या बायेचो फेस जो आसा पळय तो रिवील करचो ना आनी न करपाचें कारण हें आसा अशें म्हणून हांवें न्ही त्या विडियोन मेन्शन केल्लें तरी पूण खूब जाणां जे आसा पळय न्हू म्हाका स्टील कमेंट जे आसा पळय तो करीत आसा आनी अशें ना की 1-2 मनशां डेली विचारता अशें ना रिपिटेड कमेंट आसता ते आसताच सो न्यूज कमेंट्स म्हळ्यार खूब नवी जाणां बी विचारत आसता की तूं बायेचो फेस कित्याक रिवील करिना खूब जाणां म्हणटा की आतां बाय खूब व्हडलें जालें आतां तुवें दाखोवपाक जाय आशिल्लो बायेचो फेस थोडीं जाणां विचारतात की कित्याक रिवील करिना थोडीं जाणां
अशें खुबशे भशेन विचारता. सो जे कितें हांवें तुमकां म्हाज्या पयलींच्या व्हिडिओन सांगलें पळय न्हू, तेंच म्हाजें रिजन. म्हणल्यार बायेचो फेस जो आसा पळय तो न रिवील करपाचें कारण म्हाजें सेम आसा अजून मेरेन. सो बायेचे फेस न रिवील करपाचें कारण हें म्हाजें पर्सनल आसा. हांवें तेन्नाय बी सांगलें की म्हाजे सम पर्सनल रिजन्सा खातीर हांव म्हाज्या बायेचो फेस आसा पळय न्हू तो सद्याक रिवील करना. हांवें तेन्नाय बी सांगलें की सद्याक हांव रिवील करना आनी हांव आतांय बी तेच सांगता की सद्याक हांव थोडे म्हळ्यार थोडे दीस आनी थोडे दीस बायेचो फेस आसा पळय तो रिवील करचो ना. आनी थोडे दिसान आनी थोडे तेंपान जे आसा पळय हांव बायेचो फेस आसा पळय तो रिवील करतलो. हेजो अर्थ असो न्ही की हांवें आयज म्हणल्यार दाखोवना म्हणटकीर हेजो अर्थ असो ना की हांव हेज्या मुखार बी बायेचो फेस केन्नाच दाखोवची ना अशें ना. दाखयतलें हांव बायेचो फेस जो आसा तो ऑब्वियसली दाखयतलें बट आनी थोडे तेंपान. अशें न्ही आमी पयलींच डिसायड केलें म्हणल्यार हांवें आनी हेणें जें आसा पळय तें पयलींच डिसायड केल्लें की 6 म्हयने अप टू 6 मंथ्स म्हटल्यार न्ही आमी बायेचो फेस जो आसा पळय न्हू तो व्हिडिओ थ्रू रिवील करचें ना. जशें पळय ताका 6 म्हयने कंप्लीट जातले बायेक तेज्या नंतर हांव पर्सनली तुमकां न्ही म्हाज्या व्हिडिओच्या थ्रू सांगतलें की हय बायेक आतां 6 म्हयने जे आसा पळय ते कंप्लीट जाले आनी अमक्याच दिसा आतां ह्या व्हिडिओच्या फाटल्यान अमक्या व्हिडिओन अमक्या जाग्यार हांव म्हाज्या बायेचो फेस आसा पळय न्हू तो रिवील करतलें म्हणल्यार व्हिडिओचेर दाखयतलें अशें म्हणून. आतां तुमी 5 म्हयने जे आसा पळय ते पासस काडलेलेच आसा. 5 म्हयने वेट केलेलोच आसा बायेचो फेस आसा पळय तो पळोवपाक. सो आनी 1 म्हयनो जो आसा पळय तुमी वेट करा. तेज्या नंतर हांव आनी 1 म्हयन्यान बायेचो फेस आसा पळय तो रिवील करतलो. आनीक पळय तुमी न्ही खूब जाणां बरे भशेन विचारता आनीक खूब जाणां वायट भशेन विचारता. थोडे खूब जाणां खूब कितें उलयता अशें तशें हेणें इतले दिसान दाखयल्लें तोंड तेणें तितल्या म्हयन्यान दाखयल्लें तोंड आपल्या बेबीचें तूं कित्याक दाखयना आनी कितें अशें करून खूब उलयता. आनी तेज्या भायर बी तेज्या म्हणल्यार आपलें जें लिमीट आसता पळय तें लिमीट क्रॉस करून बी खूब जाणां उलयता म्हणल्यार फेस हांव दाखयना म्हणून. सो तुमी इतली पॅनीक जायनाकात. सो इतले तुमी पर्सनली घेयनाकात हांव बायेचो फेस दाखयना म्हणून. हांव दाखयतलें बट मातसो वेट करा आनी अशें करून नेगेटीव उलयनाकात. तुमी पॉझिटीव बी उलयलें म्हण जाल्यार बीन हांव 1 म्हयन्यानूच दाखयतलें आनी नेगेटीव उलयल्यार बीन हांव 1 म्हयन्यानूच दाखयतलें. हांव मनीस अशें की हांव म्हाजें तेंच खरें करता. आतां म्हाका ना दाखोवपाचो अप टू 6 मंथ म्हळ्यार हांव नाच दाखोवचें तुमी कितेंय म्हटल्यार बीन म्हाजी हेच तशी. ओके. सो म्हाका तुमकां म्हाज्या व्हिडिओच्या थ्रू इतलें सांगपाचें आशिल्लें की हांव म्हाज्या बायेचो फेस आसा पळय तो इतले बेगीन रिवील करचें ना अशें म्हणून. 1 म्हयनो तुमी आतां वेट करा. इतलो केलाच न्ही तुमी. सो आनी 1 म्हयनो तितू भितर. पयर म्हाका कोणे तरी कमेंट केलो म्हणल्यार हांवें बायेचो फोटोशूट केल्लो न्ही 5th ते फोटोशुटान म्हाका कोणे तरी कमेंट केलो की कितले बेगीन बाय व्हड जालें न्ही अशें म्हणून 5 म्हयने जाले. आमकां दिसलेलें म्हणून 1-2 म्हयने जाले आसतले आतांच बायेक अशें म्हणून. हय आतां तुमी चिंतात की तुमकां अशें दिसलें की हय इतले बेगीन 5 म्हयने जाले काय ना. म्हाका कशें दिसलें आसतलें कितले बेगीन 5 म्हयने जाले. हांव हेका पयरूच म्हणटालें आमचें पयरूच डिस्कशन जाल्लें आशिल्लें फाटल्या म्हणल्यार थोडो तेंप पयलींच आमी दोगां अशींच खंयी उठली गेली अशें कांय टेंशन नाशिल्लें न्ही फाटल्यान फुडल्यान हेक उठली गेली खंय भोंवपाक जाय जाल्यार भोंवपाक गेली घरा जाय जाल्यार घरा गेली टेंशन नाशिल्लें अशें खंय भायर जेवपाक वयतलें आनी कितें तितून भितर प्रेग्नन्सी जाली. प्रेग्नन्सीचे 9 म्हयने कांय न्हू करून गेले अशेंच गेले. कितले बेगीन 5वी कांकणां घातली कितले बेगीन बेबी शावर जालो कितले बेगीन रोखडी डिलिव्हरी जाली. डिलिव्हरी जाता पासून बाय 5 म्हयन्याचें जालें. टायम कितलो बेगीन वता आनी कांयच कळना. आतां पळयात न्ही काल पयरूच अशें म्हाका दिसता काल पयरूच डिलिव्हरी जाली काल पयरूच बाय येयल्लें आनी आतां बायेक 5 म्हयने बी जाले. आतां आयज हांव जो हो व्हिडियो करता पळय न्ही आयज सोमार कालच बायेक 5 म्हयने जे आसा पळय ते कंप्लीट जाल्या. फोटोशूट हांवें बेगीन केलो तुमकां हांवें सांगलें बीन की बेगीन केला म्हणून. फोटोशूट बेगीन केल्लो बट खरें सांगता कालच बायेक 5 म्हयने जे आसा पळय ते कंप्लीट जाले आनी 6वो म्हयनो स्टार्ट जालो. कितले बेगीन दीस वता न्ही. आतां अशें करून 5 म्हयने गेले आनी 1 म्हयनो तुमी बी वेट करा. बायेचो फेस जो आसा पळय तो तुमच्या मेरेन पावतलो रिवील जातलोच. आनी अशें ना की हांव अकस्मात एक दिसा उठटलें आनी रिवील करतलें अशें ना. म्हाज्या एक दीस पयलींच्या व्हिडिओ म्हळ्यार ज्या दिसा हांव बायेचो फेस रिवील करतलें पळय तेचे 1 ते 2 व्हिडिओ पयलीं न्ही तुमकां हांव सांगतलें की हांव अमकेच दिसा जो अमकेच अशें हेजेर बायेचो फेस आसा पळय तो रिवील करतलें अशें म्हणून. पळोवया म्हाज्या मायंडान एक वेगळो हें आसा बायेचो फेस आसा पळय तो रिवील करपाक. तें तुमकां हांव मागीर 1-2 दीस पयलीं सांगतलें की हांव कशें कितें रिवील करतलें तें. ओके. सो पळोवया कशें जशें चिंतलां तशें जाता काय ना तें.
सो ओके आनी कांय ना, म्हाका इतलेंच तुमचे मेरेन पावपाचें आनी इतलेंच खरें, बट ही मातशी मोठी गोश्ट म्हाज्या खातीर बी आनी तुमच्या खातीर बी. तुमी बी खूब जाणां आतुरकेन म्हणटा तशी नी वेट करता की केन्ना हांव बायेचो फेस दाखयतलो काय म्हणून. दाखयतलें हांव, डोंट वरी, दाखयतलें 1 म्हयन्यान दाखयतलें आनी ओके. सो आनी जे कोण म्हाजे सबस्क्रायबर आसा पळय न्हू, म्हटल्यार जेंचे कोणा कडेन म्हजो वॉट्सॅप नंबर बी आसा पळय न्हू, तेणी म्हाज्या बायेचो फेस आसा म्हणजे तो पळयला. खुबशे जाण आसा जे वॉट्सॅपाचेर हांव फोटोज बी घालता आनी तेणी पळयला वॉट्सॅपाचेर बायेचो फेस. नेक्स्ट म्हटल्यार जी कोण म्हाका खंय वयता तेन्ना मेळटा न्ही, सो तेंच्यांनी बी पळयला म्हाज्या बायेचो फेस. आनी तुमकां तर खबर आसा, हांवें व्हिडिओ थ्रू बी खूबदां दाखयला, बाय म्हणजे न्ही इतलें फ्रेंडली आसा जाणा, कोणा कडेनूच वता. आतां तुमी आयच्या व्हिडिओनूच पळयात, आमी हांगा गेल्ली कोस्टलान, ते सगळ्या कडेन भोंवून आयले. आनी म्हाका बीन अशें कांय ना की की फेस दाखोवंक जायना, जावं कोणा कडेन दिवूंक जायना, कोणें धरपा जायना. हांव तसलें सगळें जें आसा पळय न्हू तें घेवन बसत ना. ना तुमी अशें चिंतता की थोडीं जाणां कमेंटान विचारताय बी नदर जातली म्हण दाखयनाका म्हणून. ना, म्हाका तशें कांय ना, नदर जातली ह्या ना. सगळ्या कडेन भुरगीं आसा, सगळ्यांक भुरगीं आसा, सगळ्याली भुरगीं क्यूट दिसता. भुरगीं ही न्हू कशी जावं कोणाली जावं क्यूटूच दिसता ल्हान आसतना. पळयात तुमी कोणाल्या भुरग्यांक धरीन धरीन दिसता, सगळीं भुरगीं क्यूट दिसता. अशें ना की म्हाजे भुरगें बरेंच दिसता, म्हाजें बाय बरें दिसता म्हणून हांव कोणाक दाखयना, तसलें कांय ना. म्हाजें आनी पर्सनल रिजन आहा जेका लागून हांव दाखयना, ओके. सो आनी तें बीन अशें हें करना, कोणा कडेन वचपाक बिसपाक रडना. आतां कोस्टलान गेली ते सगळे ते कोण वेटर्स आसा क्लीन करता तेंचे सगळ्या कडेन भोंवून येयला. म्हाका तशें कांय ना, बाबा तो वेटर तेजे कडेन दिवूंक जायना, जावं तो क्लीन करता टेबलार तेणें हात लावूंक जायना, म्हाका तशें कांय ना. हांव सगळ्या कडेन अशें दिता, कोणूय उमेदीन घेता न्ही भुरगें म्हटल्यार, सो ते बी वता. त्या दिसा आमी मडगांव जेवपाक गेली, त्या दिसा हांवें तुमकां शूट करून दाखयल्लें. सायडीच्या टेबलार अनवळखी मनीस, ना आमी तेंकां वळखता ना ती आमकां वळखता, हे तेंचे कडेन सगळ्या कडेन भोंवून येयले सारका एक रावंड मारून. सो तेकाय बी तशें कांय ना, म्हाकाय बीन आनी म्हाज्या घोवाक बीन तशें कांय ना की कोणा कडेन दिवपाक जायना, कोणें पळोवपाक जायना, आमकां तसलें कांय ना. तुमकां खरें सांगपाक म्हणल्यार येद्देशें आशिल्लें, येद्देशें 1.5 म्हयन्याचें, तेन्ना सावन हांव तेका घेवन भोंवता. अशें म्हणटात न्ही की 3 म्हयने जाले बगर भुरग्याक भायर काडपाक जायना म्हणून, बट आमचें तशें कांय ना. आमी 1.5 म्हयन्याचें ते जेन्ना आशिल्लें पळय न्हू तेन्ना सावन तेका घेवन भोंवता. हांव हांगासर येयल्लें 1.5 म्हयन्याचें, बाय 1.5 म्हयन्याचें आसता तेन्ना हांगा येयल्लें, आनी तेन्ना सावन आमी भोंवपाक लागलेलीं. आजून म्हणल्यार तेका घेवन भोंवता, खंय वचूना आनी कोणागेर वचूना अशें म्हणना, भोंवता आमी तेका घेवन. कितले सबस्क्रायबर म्हाका खंय वता तेन्ना सुद्दां मेळटा, हांव जावन दाखयता. हें पळय म्हळ्यार मावशी तुजी, आते तुजे, दिदी तुजे अशें करून दाखयता. आनी घेवपाक बी लायता, लोक घेताय बीन, यो म्हणल्यार ते वताय बीन, तशें कांय ना. सो तें बरें फ्रेंडली सारकें सगळ्या कडेन. आनी तशेंच आसपाक जायना, भुरगीं फकत आवय बापायकूय चिकटून रावता, मागीर तें धरप करप खंय अशें कोणागेर वयतगीर बी मागीर मातशें अशें हें जाता न्ही, लज अशी कोणा कडेन वचना, रडटा परत परत अशें जाता न्ही. फ्रेंडली आसता तें बरें. सो तेजें तशें कांय ना, तें सगळ्या भोंवता, सगळ्या कडेन भोंवता, ओके. सो म्हाका आयच्या व्हिडिओच्या थ्रू तुमकां इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें की हांव म्हाज्या बायेचो फेस आसा म्हणजे तो आनी एका म्हयन्या नंतर रिवील करतलें, ओके. सो खूब जाली बडबड, अशें म्हटलेलें न्ही की इन अ शॉर्ट वे सांगता म्हणून मागीर ते एकदां उलोवपाक लागलें आनी मागीर टायमूच कळना, ओके. सो चलो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. बाय आसा भितर, हो आयला न्ही, टायर्ड जालो तो मातसो. बाय न्हिदलेले, हो तेच्या फुडें वचून आड पडला, म्हळ्यार तें उठलें, ते तेच्या वांगडा खेळटा आसा, हांवूय बी वता भितर, ओके. 5:30 पावणे 6 जाली. चला तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तर मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.